सुधारित नागरिकत्व कायदो NRC आणि NPR विरोधात बहुजन क्रांती मोर्चान म्हापशांत काढली रॅली। कायदे घटनाबाह्य आशिल्ल्याचे लोकांचे म्हणणे। हायड्रोक्लोरिक ॲसिड घेऊन वचपी टँकरांतल्यान ॲसिडाची गळटी जाल्ल्यान फोंडे मडगांव महामार्गाचेर येरादारीची गचमुड्डी। उजो पालोवपी दळान धांव मारून नियंत्रणात हाडली स्थिती। म्हादय अभयारण्यात आनीक एक वाघ मेलो। कॅमेरात दिसलेले वाघाचे दुसरे पिल अजूनही बेपत्ता। मनशांच्या अतिक्रमणाक लागून रानवटी जनावरांचे अस्तित्व आयले धोक्यात। 4 फावटी कॅन्सर जावन लेगीत मजेन जगलो। वतना सगळ्या धर्मांचे ग्रंथ कोंकणीतल्यान हाडून गोंयकारांक दिलो शांतीचो संदेश। पणजे जाल्ले शोक सभेत सुरेश आमोणकाराक ओपली आर्गां। येवकार, हांव उर्वशी नायक। आता पळोवया खबरो विस्तारान। म्हादय अभयारण्यात वाघ, वाघीण आणि तांचे पिल मेल्ले अवस्थेत सापडिल्ल्याचे खबरीन गोंयकारांक धक्कोच बसलो। तांचे अजून एक पिल बेपत्ता आसा। हे फाटभुंयेर राना खात्याच्या अधिकाऱ्यांच्यो उच्चस्तरीय बसका चालू आसतना बुधवारा आनीक एक मेल्ल्या वाघाची कूड दिसून आयली। म्हादय अभयारण्यात 4 वाघ मेल्ले अवस्थेत सापडिल्ल्यान रानवटी जनावरांच्या सुरक्षेचो प्रस्न उप्रासला। आयतार दीस गोळावले 70 वाठारांत आनी एक वाघ मेल्ले अवस्थेत दिसून आयिल्लो। वाघाची कूड मेळिल्ले सुवातेपासून 1 किलोमिटराच्या अंतराचेर वाघीण आणि वाघाच्या पिलाची मेल्ले अवस्थेतली कूड सापडली। राना खात्याच्या अधिकाऱ्यांक कॅमेरात वाघाची 2 पिलां दिसून आयिल्ली। देखून अधिकारी आता दुसऱ्या पिलाचो सोद घेतात। 2 वाघांच्या कुडींचे पोस्टमॉर्टम चालू आसा। ह्या प्रकरणात हात आशिल्ल्यांच्या दुबावावेल्यान 4 जाणांक ताब्यात घेवन तांकां पुलिसांचे सुवाधीन केल्यात। हे घडणुके उपरांत राना खात्यान उच्चस्तरीय बसका आपयल्ली। केंद्रीय एजन्सीन ह्या प्रकरणाची चौकशी करची अशें थळावो आमदार विश्वजीत राणेन मागला। बेसिकली अभी जो दूसरा टाइगर का कैरकेस मिला है, कल रात को रिपोर्ट हुआ है। अभी हमारे लोग देख रहे हैं और इसको पोस्टमार्टम कर रहे हैं। निश्चित रूप से बड़ा सैड इवेंट है और हम लोग जांच में लगे हुए हैं। तो ऐसा लग रहा है क्योंकि 2 मरे हैं तो इसका मतलब है कोई पॉइजनिंग है। तो इन्वेस्टिगेशन तो पूरे पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद, उसकी फॉरेंसिक स्टडी के बाद ही कंफर्म होगा कि पॉइजन है कि नहीं है। तो हमारी इन्वेस्टिगेशन चल रही है। पुलिस को भी हमने हेल्प लिया है, पुलिस को भी कंप्लेन किया हुआ है। तो और भी पुलिस की जो है, पुलिस के लोग भी कल आए थे इस एरिया में। स्निफर डॉग भी लगाए गए हैं। तो सभी पुलिस से भी हेल्प लिया जा रहा है। और भी अभी तक भी कॉम्बिंग चल रहा है, अभी भी चल रहा है। आयतारा दिसा तांकां सकाळी मेल्लो वाघ मेळ्ळो जाल्यार आयतारा पुराय तेंचे म्हणजे पोस्टमॉर्टम जावंक शकोंक ना। ते मागीर समारा दिसा केले। म्हणजे एकंदर हे जे खातें जे आसा न्हू, त्या खात्याचो बेजबाबदारपणा जो आसा तो वाडलेलो आसा। आणि आयज जे 4 वाघ जे बळी गेल्लेले आसा ते आमच्या गोंयच्या वन खात्याच्या गैरव्यवस्थापनाचे बळी गेल्ले आसा। म्हस मेल्ली त्या पासून काय अंतराचेरूच मेळ्ळेले आसा। म्हाका दिसता की जी म्हस मेल्ली त्या म्हशी विष घातलेलें आसूंक जाय आणि मागीर ते ह्या 4 वाघांनी खाल्ले आसूंक जाय मांस। कित्याक तो वाघ जो ती जी म्हस आसा तिका वाघान मारलेली आणि तेका लागून वाघ जे आसा आपूण मारलेली शिकार जी आसा त्या शिकारीचे मांस खावपाक येता हे त्या लोकांक खबर आसपाक जाय। आणि तेंच्यांनी तेचेर विष प्रयोग केल्लो आणि विष प्रयोग करून मागीर ही जी दुर्घटना आसा ती घडलेली आसली। म्हणजे गोंयांक आमकां जे सर्वे जाल्लो तेजे जवळ 6 वाघ गोंयांक आसा म्हणून खबर आशिल्लें। तितूंतले 3 वाघ जेंकां मारले वयतात फक्त ह्या पोचरांनी, कारण तेंचे जे नखे आसात 4 पांयांचे ते एक जो वाघ मेलो तेजे येना, म्हणजे हांकां वीख घालून मारले आनी डेलिबरेटली तांकां मारून तेजे अवयव थोडे म्हत्वाचे आसता विकपाचे। सो हो भाजप सरकार हेंचो सिग्नल जो आसा लोकां भितर की पर्यावरण सांबाळप ना, हो एक सिग्नल ह्या सरकारान दिला। मुख्यमंत्र्याच्या आनी ह्या सरकाराच्या आशिर्वादान हें चलता। नाजाल्यार अशी कापस्ताद कोणाक जाता आशिल्ली ज्या मतदारसंघांक घडला तो मतदारसंघ BJP कडेन आसा। केंद्र सरकार, राज्य सरकार BJP कडेन आसा आणि एनवायरमेंट प्रोटेक्शनाचे कांयच सुटफूट नाशिल्ल्या भशेन
आयज सगळें हें दिसता. सो ह्या घटनेचो आमी एक म्हणजे निशेध करतात आनी मुख्यमंत्र्यान हेची पूर्ण जबाबदारी घेवपाक सगळ्यांचेर तो अपयशी ठरलेलो आसा. वाळपयच्यान आमचो खबराकार महेश गोवेकार. सुधारित नागरिकत्व कायदो NRC आनी NPR विरोधात बहुजन क्रांती मोर्चान म्हापशा व्हडली रॅली काढली. हे पुरायपणान घटनाबाह्य आशिल्ल्याचे तांचे म्हणणे. तांच्या म्हणण्या प्रमाण आता भारतीयांक तांचे नागरिकत्व सिद्ध करचे पडटले. सुधारित नागरिकत्व कायद्याक विरोध करपा खातीर देशभर रॅली जाल्यो. युपीतले रॅलीत सुमार 50 वयर लोकांक मरण आयिल्ले. कांय दिसा आदीं भाजपान सुधारित नागरिकत्व कायद्याच्या समर्थनात रॅली काडलेली. is against the constitution of preamble of the constitution. We are against that. जैसा नोटबंदी फेल हुआ है, सारे लोग उसमें जो है जो जूझ रहे हैं नोटबंदी की वजह से, ऐसा ही सारा हिंदुस्तानी समाज जो है इसमें जूझेगा. इसके लिए जो है हम सबको ये किसी का मुस्लिम विरोधी नहीं, सारे लोगों के विरोध में है. आम्ही अपोज करता. बाबासाहेब आंबेडकरान जे आमचे संविधान बरयल्ले ते संविधानाचो आयज मर्डर जाता. आमच्या संविधानाक बदलपाचे हे करता आनी हे आमी जावंक दिवचे ना. आमकांच न्हू सगळे समाजाक हो प्रॉब्लेम जातलो. आमी इंडियन जावन आमकां आतां आमचे इंडियन प्रूफ आमी भारतीय म्हणून आमकां प्रूफ करूंक पडटा. हेंच्यांनी आमकां नोटबंदी केले, लायनीन उबे केले. प्रत्येक जे कितें करता लायनीन उबे करून आयज आमी इंडियन म्हणून इतले आमकां प्रूफ करूंक पडटले. आमकां सगळ्या समाजाक हे कांय डेव्हलपमेंट जायना. फक्त आमच्या नागरिकांक आमकां त्रास करपाची कामां ही. म्हापशेच्यान आमचो खबराकार संदीप कामुलकार. कामगारांच्या भारत बंदाक गोंयभरांतल्यान संमिश्र प्रतिसाद मेळ्ळो. गोवा कन्व्हेन्शन कामगार संघटनेन पणजी व्हडली रॅली काडून शक्त दाखयली. देशव्यापी संपाक तेंको दिवपा खातीर सगळ्या कामगार संघटनांनी एकठांय येवन गोवा कन्व्हेन्शन कामगार संघटनेच्या बॅनरा खाला रॅली काडली. बस स्टँडा वेल्यान पणजेच्या आझाद मैदाना मेरेन रॅली काडली. उपरांत आझाद मैदानाचेर सभा घेतली. हे सभेत कामगारांनी मोठ्या संख्येन वांटो घेतलेलो. दरवाड नियंत्रणात हाडपा बरोबरच गोंयकारां खातीर रोजगार निर्माण करात. तशेंच रेल्वे आनी इन्शुरन्स सॅक्टरात FDI हाडपाचो निर्णय भायर मारचो अशी मागणी कामगारांनी केल्या. आमच्या आयज म्हाका ठराव बसोंक सांगला सगळ्यां वजीर. तो ठराव तुमच्या फुडें दवरता. पयल्या सुवातेर सगळे खाणा जेवणाच्यो वस्तू ताची जी म्हारगाय जाला बंद जावपाक जाय. सगळ्यांक मानता हे मानता. जे स्वता काम करपी टॅक्सी ऑपरेटर, बस ऑपरेटर, रिक्षा चालक, तुझे बोट ऑपरेटर, मोटरसायकल पायलट, होटेल वाले, धाकटे बरे रेस्टोरंट वाले, शॅक वाले, नुस्तेकार, रांपणकार, रेंदेर, मागकार, कांटेकार, गावडा, कुणबी, वेळीप, धंगर, कासार, कुंभार हेंका सगळ्यांक आपलो धंदो आनी आपले वेवसाय फुडें व्हरपाक सगळो तांकां सपोर्ट दिवपाक जाय. त्याच बरोबर बारीक बारीक स्मॉल हॉटेलियर्स आनी तशेंच जे आर्टिजानल पीपल आहात तांकां सपोर्ट दिवपाक जाय सरकारान. तशेंच कामगार कायदे 40 आनी 4 कामगार कायदे ते 4 कोड तयार केल्यात. ते 4 कोड भायर मारपाक जाय. फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट भायर मारपाक जाय आनी त्याच बरोबर कामगारांक मुक्ती दिवपाक जाय. कामगारांचे अधिकार प्राप्त करपाक कामगारांक फुल सुटका मेळपाक जाय. कामगार जो वर्ग आसा ताका धर्म ना, जात ना, प्रांत ना, भाशा ना. आमी कामगार, काम करपी कामगार. तो मागीर कामगार खंयचोय आसूं, तो कामगार आमचो, तो आमचो भाव, तीच आमची भयण हे याद धरूंक जाय. आनी आमचो जो मंच आसा आमी ह्या जाती वयल्यान केन्नाच वचना. तेज्या खातीर ह्या मंचा वयल्यान सुद्दां आमी CAA ह्या कायद्याचो निशेध करता. NRC जो कायदो धर्माच्या नांवार डिवायड करतात तेजो आमी निशेध करता. पूण सद्या गोंयांत आमी
हे सगळे जे कामगार विरोधी कायदे आसात त्याचे आमी निषेध करूंक जाय आनी आमच्या सरकाराक जे गोंयच्या सरकाराकूय दाखोवन दिवंक जाय आनी भारताच्या सरकाराक दाखोवन दिवंक जाय. हे दिता आसतना सध्या आमची परिस्थिती गोंयच्या कामगारांची कितें आसा ती आमकां जाणून घेवंक जाय. आमी डिमांड करता मिनिमम वेज ही 25,000 आसची प्रत्येक कामगाराची. 25,000 मिनिमम वेज आसूंकूच जाय. परत आमकां 2 दीस सुटी आमकां मेळोवंकूच जाय, ग्रॅच्युटी मेळोवंकूच जाय, पेन्शनूय मेळोवंक जाय. ह्या मुद्दे घेवन हांव तुमचे कडेन मागता की ह्या मुद्द्याक तुमी सपोर्ट करचे. गोंयभरच्यान आमचे खबराकार. आता घेऊया एक ल्हानसो व्यावसायिक विसव. विरामा उपरांत येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो. बायतेकल बोरी वाठारांत हायड्रोक्लोरीक ऍसिडाची वाहतूक करपी टँकराक गळटी लागिल्ल्यान फोंडे मडगांव महामार्गाचेर येरादारीची गचमुड्डी जाल्ली. हे गळटेक लागून ह्या मार्गावयली येरादारी दुसरे वटेन घुवणायल्ली. उजो पालोवपी दळान घडणूक थळार धांव मारून परिस्थिती नियंत्रणांत हाडली. सकाळी 11 उपरांत येरादारी आसा तशी जाली. कर्नाटकाचो हो ट्रक हायड्रोक्लोरीक ॲसिड घेवन कारवारा वयतालो. मंगळारा मध्यान रात्री फोंड्या मडगांव महामार्गाचेर पावतकीत टँकरांतल्यान ॲसिडीची गळटी सुरू जाली. ह्या विशीं फोंड्याच्या उजो पालोवपी दळाक कळीत केलें. उजो पालोवपी दळान घडणूक थळार धांव मारून टँकराची पळोवणी केली. उपरांत सुरक्षेच्या कारणाक लागून तांणी ह्या मार्गावयली येरादारी दुसरे वटेन घुवडायली. उपरांत तज्ञाक आपोवन ह्या टँकरांतले ॲसिड दुसऱ्या टँकरांत शिफ्ट केले. 7 तासां उपरांत फोंड्याच्या उजो पालोवपी दळान परिस्थिती नियंत्रणात हाडली. इमिजिएटली आमी टॅक्टनाक तेंच्या मेन ऑफिसाक कॉन्टॅक्ट करून तेंचे जे कोण एक्सपर्ट आहा तांकां आपयले. तितलो टायम आमी जितली जी एरिया आसली कवर ती फूल आमी सील करून सगळी फूल करून दवरलेली एरिया. मीनवायल तेंची टीम जी फूल येयल्या तेंच्यांनी आपली मशिनरी घेवन तेंच्यांनी तो ऑलरेडी दुसरो टँकर आमी शिफ्ट केल्ली आसा. तरी तेंचे अजून जनरेटर तेंचो ब्रेकडावन जाल्ल्या कारणान थोडे जे उरला ते अजून पर्यंत तेंचे शिफ्ट करपाचें प्रोसेस चालू आसा. कोणाक तशें कांय इंजरीज ना कांय ना, सगळे कंट्रोला अंडर आसा. कितली गाडी यूज केली तुमी हें करपा खातीर? टोटल आमी 2 गाडयो यूज केले. अरावंड आमी 6 ट्रिपी मारले हें करपाक. उदक मारपाक जवळपास 20,000 लिटर आमी उदक यूज केल्लें आसा. ढवळेच्यान आमचो खबराकार कृष्णा नायक. कळटा पूण करिना ते कळप न्हय हेच तत्वज्ञान घेवन सुरेश आमोणकार जगलो. 4 फावटी कॅन्सर जावन लेगीत मजेन जगलो आनी वतना सगळ्या धर्मांचे ग्रंथ कोंकणींतल्यान हाडून आमकां गोंयकारांक शांतीचो संदेश दिवन गेलो. ह्या अशा उतरांनी पणजे जाल्ले शोक सभेन सुरेश आमोणकारांक आर्गां ओंपली. सुरेश बाब आमोणकराच्या मरणाक 1 म्हयनो जालो. त्या निमतान इन्स्टिट्यूट मिनीस ब्रागांझा आनी बीम परिवारान न्यू गोवा हायस्कूल धरून हेर संस्थांक घेवन ही शोक सभा आयोजीत केल्ली. खूब जाण उलयले. 60 वर्सां ओंपिल्ले तेचे विद्यार्थी पासून उलयले. पूण निखटी आर्गां ओंपपाची सभा ही जाली ना. वेगवेगळ्या विचारांचो शिवरूच कसो जालो हे सभेत पळयात. Normally, rarely anybody dies on the last day of his death. Most of us, we die much earlier. In today's time, when so many things are happening around, and as Raju was telling, and we remain silent or we don't take a stand, I often wonder whether we are alive. As one of my friends says, most of us are already dead. Particularly those people who remain silent, who don't take stand, and they realize that. Suresh Amonkar was exactly the opposite. सध्या मनशामध्ये दोषी घालपाचे यत्न चालू असतात. समाजाची बुनियाद हलवप, भारतीयत्वाक वेळ हाडप, गोंयकारपणा-विशीं समाजामध्ये दुबाव निर्माण करप, तकल्यो फोडप, रक्तां व्हांवप, मनीसपणाची बुनियाद हालोवप अशा कर्तुबान आड सुरेश आमोणकरांचें सायलंट रेव्होल्युशन शांतीकायेची झूज चालू आशिल्लें. सुरेश तुका कितें दिसता हें आतां सगळें म्हणजे देशाचें वातावरण तें सगळें जातकच डिस्कशन ताका विचारलें हे देव बिव म्हणजे कितें आतां हें आनी आतां मरणा नंतर कितें आमचें अशें तें हांव तुका म्हणपाक लागलो सांगूं शकना कित्याक अजून हांवें आपलेचें मरण पळोवंक ना. पूण तें म्हाका जाल्यार दिसता म्हणपाक लागलो की तें म्हणजे ते हेल आनी ते हेवन आनी स्वर्ग आनी नर्क ह्यो सगळ्यो गजाली म्हणपाक लागलो तो हांगाच आसात.
त्यो आनी वेगळ्यो कांय ना. आनी मागीर देव कितें तर ताणें म्हाका अशीच एक गोश्ट सांगली की कितें तरी आसा गो म्हणटालो, पूण तें म्हणपाक आमकां हांगा कळना. बट वॉट एवर यू हॅव टू डू आनी वॉट एवर यू आर डुईंग ऑलवेज यू हॅव टू थिंक की हें आपल्या कडल्यान कोण तरी एक पावर घडोवन हाडटा म्हणून. आनी सदांच अशें तुजो आउटलूक आसपाक जाय की तुवें वायट कांय करचें न्ही, कित्याक देव तुका किंवा जी पावर आसा ती तुका केन्नाच वायट हातून व्हरना. तूं स्वता वता. वायट गोश्टी ऑलवेज गिव यू प्लेजर अँड दॅट्स वाय यू गो टुवर्ड्स इट. आनी बरें करपाक त्रास आसता, सो यू हॅव टू डू इट दॅट वे. एका धर्माच्या ग्रंथाचो अणकार करून ते रावना, म्हळ्यार सगळ्या धर्माचो अर्थ सगळ्या मनीसकुळेक कळचो ह्याही होय तांचो प्रयत्न आशिल्लो अशें म्हाका दिसता. बरं, तो शिक्षक म्हणटा पळय ताणें केन्ना शिकयलें ना आमकां, पूण आमी शिकले. म्हाका आतां तो कॉन्सेप्ट आयला नवो की द टिचर शूड नॉट टीच बट द स्टुडंट शूड लर्न. जॉग्राफी शिकप एकदां कितें जालें, हालींचीच खबर, एक वर्सभर पयलीं आयतारा बशिल्लो घरा पिक्चर पळयतालो काय कितें तरी, इतल्यान म्हाका फोन आयलो वॉट्सॅपाचेर, सुरेश बाबाचो. तो दिसता काय, अरे कसो आसा, बरें आसा सर, कितें जालां काय ना म्हणलो, आपूण थायलंडाक आसा. थंय म्हणलें कितलें जाल्यार, सांग म्हणलो तूं कितलें जालें, हांगा कितलें जाल्यार 5:30 न्हय, ते म्हणलें 8 जालें आसतली. हां असा म्हणलो जॉग्राफी जाग्यार तुजी. म्हणून म्हाका दिसता आज समाजा मुखार आदर्श दवरपाक कुस्तार पडटा, आमकां सोदचें पडटा आदर्श. म्हणजे हांव पयर एका स्कुलाच्या हातून गेलो, हांव तांकां विचारलें रघुनाथ माशेलकाराक कितले जाण वळखतात. म्हाका आश्चर्य दिसलें, एकय स्टुडंटाचो हात वयर गेलो ना आनी एका टिचरीचो हात वयर गेलो. म्हणजे ही आज आमच्या शिक्षणाची परिस्थिती आसा. हो प्रसंग मुखार असो घडचो न्ही म्हणून म्हाका दिसता भुरग्यांक जी पुस्तकां लायतात आमी शाळेंत, तातूंत भितर सुरेश आमोणकरा सारकेचो एक चॅप्टर घालपाक जाय, ज्या मनशांक शिक्षणाच्या क्षेत्रांत इतलें योगदान केलें आनी अशे भुरगे घडयले. एक झॅन वाक्य आसा तें फायनल सांगता की आय ऑल्सो वॉज ट्रायंग टू वंडर वॉट इज होल्डिंग अस बॅक. तर एक झॅन वाक्य जेन्ना आयलें तर म्हणजे साक्षात्कार किंवा युरेका म्हणजे कितें तें म्हाका कळ्ळें. इट सेड नोईंग अँड नॉट डुईंग इज नॉट नोईंग, किंवा knowing and not practicing is not knowing. And I realize for Goa, that if we have to really set the standards, we'll have to not only know about it, but we'll have to also practice, that sort of a approach. पणजेच्यान आमचो व्हिडिओ पत्रकार अमर चावारिया. ऊस कापपा खातीर पयशे वाडोवन दिता, पूण ह्या वर्सा न्हय फुडल्या वर्सा. उरलेल्या ऊसांची कापणी करताच, पूण एकाद्र्या शेतकाराचो ऊस उरलोच जाल्यार तोय विकतो घेता. मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान शेतकारांक आश्वासन दिले. बुधवारा मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान शेतकी मंत्री बाबू कवळेकार आणि सहकार मंत्री गोविंद गावडे सयत ऊस उत्पादक शेतकारांची भेट घेतली. ऊसाचे तोडणे खातीर पयशे वाडोवन दिता, पूण ह्या वर्सा न्हय फुडल्या वर्सा. उरलेल्या ऊसाची तोडणी करतात, पूण एकाद्या शेतकाराचो ऊस उरलोच जाल्यार तोय विकतो घेता. मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान शेतकारांक आश्वासन दिले. बुधवारा मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान शेतकी मंत्री बाबू कवळेकार आणि सहकार मंत्री गोविंद गावडे सयत ऊस उत्पादक शेतकऱ्याची भेट घेतली. ऊसाचो कारखानो केन्ना सुरू करता तें आतांच सांगपाक शकना अशें मुख्यमंत्र्यान सांगलें. पूण तुमी ऊस रोवप सोडूं नाकात. शेतकऱ्यांक वाऱ्यार सोडपाचो आमचो कसलोच हेतू नाशिल्ल्याचें ताणें ह्या वेळार सांगलें. ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांक विश्वासूत घेवन संजीवनी साखर कारखान्याचो फुडार थारायतले अशें मुख्यमंत्र्यान सांगलें. आनी ताजेर जो आहा पळय योग्य निर्णय, हितून लॉस जो आहा पळय न्ही, हितून लॉस कोणाचोच ना, हितून तुमी फायद्यान आसा. तुमकां तेणी रिगार्डींग तुमचे पयशे मेळपाक जाय पळय टायम टू टायम तेणी सांगलें ताजी जबाबदारी आमी घेता. हार्वेस्टिंग अवेलेबल 400 रुपया दिता, तितून दुमत ना. फक्त रेटाच्या बाबतींत जे आहा पळय आमी निर्णय म्हणून कांयच करूंक शकना. तुम्ही आमकां अंदूचे वर्स जे आहा पळय न्ही त्या रेटाच्या बाबतींत कॉम्प्रोमायज करचें. बट फुडल्या वर्साच्या रेटाचेर हांव तुमकां 100% सांगता, फुडल्या वर्साचो रेट आमी हे फॅक्टरीन घेवं किंवा ते फॅक्टरीन व्हरप तुमकां रेट वाडोवन मेळटलो. फॅक्टरीच्या बाबतींत आमी जेन्ना निर्णय घेतले तेन्ना तुमच्या इंट्रस्टाचो निर्णय आसतलो. हांव सांगता तुमच्या इंट्रस्टाचो निर्णय आसतलो. तुमकां विश्वासान घेतल्या शिवाय फॅक्टरीचो निर्णय सरकार घेवचे ना. सरकारान म्हयन्याभरात ऊस तोडून व्हरचो ह्या विशीं लेखी आश्वासन दिवचें. उतर दिना तो मेरेन गेटी वयल्यान हालचे नात अशें म्हणत ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांनी मंगळारा ऊस कारखान्या मुखार आंदोलन सुरू केलें. उपरांत मुख्यमंत्र्यान मेळपाक येवपाचें आश्वासन दिल्या उपरांत ताणें संप फाटीं घेतलेलो.
प्लॉट क्लीन करून सरकार दिवंक शकना. तो प्लॉट जो आसा तो ऊस तुम्ही मारात. ओके, तो शुगर फॅक्टरी जरी गेलो ना जाल्यार तो ऊस आमी घेवपाची तयारी आमचो डायरेक्टर ऑफ वेटरनरी हांगा आसा आनी तुमच्या कडल्यान ऊस सगळो तो आमी तुम्ही भायर उडय म्हणना तो सगळो ऊस आमी विकत घेता. डायरेक्टर ऑफ वेटरनरी तुमचो प्लॉट क्लीन जातलो त्या खातीर तुमकां एडिशनल पयशे जे मेळपाक जाय ते डायरेक्टर ऑफ वेटरनरी तो डिसायड करून आपल्या झोनल एग्रीकल्चर ऑफिसर धाडटलो. कट करतलो आनी मेजून बीन तो कितें आहा तो बार्गेनिंग करता तेका हांगा आपयला. डायरेक्टर वेटरनरी आसा डायरेक्टर ऑफ वेटरनरी आसा. ही वील डिसायड तो आनी डायरेक्टर एग्रीकल्चर हे दोगूय जाण मेळोन तशें ताजो झोनल ऑफिसर येतलो ते डिसायड करून तो सगळो ऊस जो कोणाचो उरता चुकोन 1000 टन 500 टन कोणाचो उरलो आसा तो ऊस आमी घेवपाची आमची तयारी आसा. फोंड्याच्यान आमचो खबराकार कृष्णा नायक. घेऊया आनीक एक व्यावसायिक विसव. लोकोत्सवाक फकत 2 दीस उरल्यात अशें आसूनय पणजे महानगरपालिकेक पार्किंगेचो प्रस्न जाग्यार घालपाक अपेस आयला. कला आनी संस्कृती खातें ट्रॅफिक पुलिसी कडल्यान हरकतना दाखलो घेवन दिना तो मेरेन लोकोत्सवाक परवानगी दिवचो ना अशें महापौर म्हणटा. पूण कला आनी संस्कृती मंत्री गोविंद गावडे म्हणटा पार्किंगे खातीर सांगाचे ग्राउंड आसा आनी बिरेस्तार मेरेन पालिका हरकतना दाखलो दितली खंय. लोकोत्सवाक येवपी कितलेशेच लोक पणजेकारांच्या घरांच्या गेटी मुखार तांच्यो गाडयो पार्क करतात. हे विशीं पणजेच्या लोकांनी तांचे कडेन कागाळी केल्ल्याचे महापौरान सांगले. हे विशीं तांणी कोर्टान वचपाची शिटकावणी दिल्या. कला आनी संस्कृती मंत्री गोविंद गावडे म्हणटा पार्किंगेचो प्रस्न सुटावो जाला. तांणी गोंय खेळा प्राधिकरणा कडल्यान ग्राउंडार गाडयो पार्क करपा खातीर परवानगी घेतल्या खंय. बांदोडकर ग्राउंडार फुटबॉल ग्राउंडाचेर दाखयलें की 200 गाडयो लागता म्हणून तो म्हणलो एज पर हें थंय 200 गाडयो जायना. बरें हांवें क्वेश्चन केलें 700 स्टॉलां 750 स्टॉलां तेंची एकूच बायक धर जावं एक माझी गाडी धर 700 एकूच धर जाल्यार ह्यो पयलीं 750 गाडयो खंय लागतल्यो. PI म्हणलो आपूण त्या शिवाय NOC दिना आनी आमी आमच्या कमिशनरान त्या सरळ सांगला हांकां तुमी हे 2 हेज्या आडान NOC व्हरा. आमकां NOC तुमचें आडोवपाचें ना आमकां हें बंद करपाचें ना. लोकांकूय सॅटिस्फाय जावंक जाय न्ही लोकल लेडीजांक. लोकलांनी सांगला आमी जर तुमी जर पार्किंगेचें बी हें करना आमी तो लोक उत्सव बंद उडयतलो म्हणून. आज SAG कडल्यान SAGचो ग्राउंड जो आसा त्या ग्राउंडा वयल्यान आमी डायरेक्टर ऑफ स्पोर्ट्स अफेयर्सा कडल्यान आमी परमिशन घेतिल्लें आसा आनी दॅट परमिशन हॅज बीन सबमिटेड टू द CCP. म्हाका दिसता ऑलमोस्ट 700 गाडयो थंय पार्क करपाक आमी शकता. म्हाका दिसता कांय कोणूय पॅनीक जावपाची कांय गरज ना आनी हो एक स्टेट फेस्टिवल आसा. सगळ्या कांय गोश्टी आमी मतीन धरपाची गरज आसा. दुसरो एक गोश्ट कोणाकूय जर त्रास जर जाता जाल्यार आमी पुलीस ऑफिशियल्स जे आसात किंवा ट्रॅफिक जे आसात जे कोणाचे गेट्स ज्यो आसात ते गेट्स मुखार पार्किंग करपाक जायना ह्या संदर्भात जबाबदारी घेवपा खातीर आमी ट्रॅफिक किंवा SPक आमी डायरेक्शन्स दिल्ले आसा. पणजेच्यान आमचो व्हिडिओ पत्रकार श्यामचारी. आयच्यो कोंकणी खबरो हांगाच सोंपतात. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv हे वेबसायटीर पळोवपाक मेळटल्यो. ते भायर आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकाउंट फॉलो करात आनी ह्या खबरां उपरांत पळयात गोंयचो मिमिक्री स्टार साई दत्ताचे फोडणी फाव. तर मेळुया परत पळोवपाक गोवा 365. देव बरें करूं. भाइयों बहनों और मेरे प्यारे देशवासियों, इतिहास में पहली बार हमारे जीवन में 2020 आया हुआ है. आया कि नहीं आया? इससे पहले कभी आया था क्या? और ये 2020 आने का श्रेय हमारी सरकार को जाता है, क्योंकि कभी कभी मेरे मन में आशंका सी पैदा होती है कि अगर आज हमारी सरकार नहीं होती तो हमें 2020 में एंट्री मिल सकती थी क्या? क्योंकि हमारा जो पड़ोसी है पाकिस्तान, ये अभी भी 1947 में जी रहा है. दुनिया चांद पे पहुंच गई है, लेकिन ये अभी भी भारत में घुसने की कोशिश कर रहा है. भाइयों बहनों, इस नए साल के शुभ अवसर पर मैं आपको एक बात स्पष्ट तरीके से बताना चाहता हूं. इस साल कुछ भी बंद नहीं होने वाला है. आप बहुत सारी चीजें बदलने वाली हैं, यह बात अलग है. और इसलिए
आधार कार्ड का नाम बदल के हम उधार कार्ड रखने वाले हैं। आधार तो सबको मिल गया है, अभी थोड़ा उधार भी तो मिलना चाहिए। भाइयों बहनों, नए साल की सबको फिर से एक बार बधाई देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। वंदे मातरम।